आम्ही सांगाता मेळून मागणे करूया. प्रेज द लॉर्ड. आज सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणे करूया. सोमेची दैवीक सकत आम्ही अनुभव करूया. तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असेल हात धन सांगा. हात म्हणून सांगा उठ परचडीत जा तुझं उजवाडायला. कपाट्यानो हो जावन आसा उद्गार आयच्या वाचपांत आमी पळोवंक मेळचो. जेजूची बीपी इल्ली सडल्या गे म्हणून ताच्या मुखार कोण येता सर्वांक तो कठोर उतरांनी उलयता. तांच्या साली विशयान तो उलयता आनी मुखार मेळिल्ल्या सर्वांक ताच्या उतरांनी तो बेंडटा. तर आज थोडो वेळ आयच्या वांजलाचेर थोडो नियाळ करया आनी कित्या खातीर जेजू ह्या रितीर बेंडची तसली उतरां मोना दुखची तसली उतरां तो सांगता म्हळ्यार कळी जावया. ह्या संवसारांत पयलें मरण जावन आसलें आबेलाचें. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4 वळू 8 हांगासर ताच्या भावान कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें आनी आबेलाचें रगत सर्गा राजाक वचून देवा लागीं न्यायनितीक बोब मारचें तें आमी वाचता. आनी देवच धांवून येवन कायना लागीं विचारता तुज्या भावाचें रगत न्यायनिती खातीर म्हज्या लागीं येवन बोब मारन आसा. तुवें तुज्या भावाक कितें केलें? पूण पोरण्या सल्ल्यांत जिवेशी मारची इतिहासाची घडी जायत्यो आसात. पोरनो सल्लो चडावत हिब्रू भाशेन बरयल्लो. केवल एक 7 बूक मात्र ग्रीक भाशेन बरयल्ले आनी जुदेव ग्रीक भाशेन बरयल्ले बूक मानिनात. केवल हिब्रू भाशेन बरयल्ले बूक मात्र मानतात. आनी हिब्रू भाशेन बरयल्ल्या निमाण बूक जावन आसा जाकारिया प्रवादीचो ग्रंथ. आनी जाकारिया प्रवादीच्या विशयांत आमी वाचता. जाकारिया 2 Chronicles chapter 24 verses 20 to 22 हांगासर आमी पळयता जाकारिया प्रवादी ताजें प्रवाद पूण जेरुजलेम देवळांत तो करून आसल्या वेळार आनी लोकांक तो शिकोवन आसलो. ह्या वेळार जाकारिया प्रवादी तांकां सांगता तुमी देवाच्या उतरां प्रमाणे तुमी जियेनात. देवाच्या उतरां विरोध तुमी जियेतात. तुमी जावंक पुरो वडील जुदेव धर्माचे पूण जुदेव धर्मांतावन देवाच्या नीज शिकोवणेतावन जायते तुमी पयस गेल्यात अशें उलोवन तांची मनां परिवर्तन करूंक ताणें प्रवादपण केलें जाल्यार लोकांनी फारिजेवांनी आनी सदुसेवांनी कुडचोवन जाकारिया प्रवाद्याक जेरुजलेम देवळांत जिवेशी मारलो. ताका फातरावन जिवेशी मारलो. हो जावन आसा हिब्रू भाशेन बरयल्ल्या प्रवाद्या पैकी निमाणो प्रवादी. आनी अशें ताजे उपरांत हें जावन आसा घडीत जेजू जल्मोच्या 800 वर्सां आदीं इस्रायलांत घडलें. आनी ताज्या उपरांत जेजू 800 वर्सां उपरांत ह्या संवसाराक येवन परत सांगता खंयची वाट ती सरकी आनी खंयची वाट ती बरी. खंयची वाट सरकी न्हय आनी खंयची वाट बरी न्हय. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता लुकास वांजेल अध्याय 11 वळ 40 4 40 6 म्हणसर जेजू क्रिस्त फारिसेवांक शास्त्र्यांक कठोर उतरान तो उलयता. कित्या खातीर तो उलयता आनी कित्या खातीर ताज्या उतरांनी तो बेंडटा. पयल्यान पयलें फारिसेवांक तो सांगता तुमची शिकोवण सूख आसा. शिकोवण सरकी आसा जाय आसली. देवाचे उतार तुमी शिकोवंक जाय आसले आनी प्रत्येक जावन देवाचो मोग तुमी शिकोवंक जाय आसलो. पूण हाज्या बदलाक ल्हान ल्हान विशयाचेर तुमी धर्मग्रंथ बांदतात, निती नियमां करतात आनी लोकांक ह्या सगळीं निती नियमां पाळूंक कश्ट जातात. कसलीं ती निती नियमां? निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वळू 8 अशें सांगता साबताचो दीस जावन आसा पवित्र आनी तुमी तो साबताचो दीस पाळूंक जाय. कशें पाळूंक जाय म्हणून देवान सांगना. देवान सांगलें पवित्र. पूण जेजूच्या काळार ह्या फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी इतली रुली केल्ल्यो की साबताच्या दिसा काम करूंक ना. साबताच्या दिसा वजें वोवंक ना. हातांत वा शोल्डर्स हांगा तर खंयचेंच वजें वोवंक ना.
पूण पाटींत वजें वयत प्रॉब्लम ना. हातांत आनी बावल्यांत मात्र खांद्यार मात घालूंक ना, पाटीर वजें वयत प्रॉब्लम ना. पयशे पॉकेटींत बोल्सांत व्हरूंक ना, पूण जर तर ते पयशे तुज्या मोच्यांत तुवें बांदून दवरल्यार उरयत. कित्याक तूं सदांचे वरी नाय. आनी थोडे लागीं पॉकेट आसात, तुमचे लागीं पॉकेट आसोंक पुरो. ती पॉकेट तुमी दवरची एक स्टाईल आसता. ती पॉकेट उलटा घालून तुमी वरयत साबताच्या दिसा. कित्याक सदां वरचे वरी तुमी वरिनात. सदां दवरचे वरी पॉकेट धरूंक ना, ती पॉकेट तो उलटा घालयत. तशें केल्यार वरयत. घरांत घरा खंयचेंय काम करूंक ना, पूण जनावरांक उदक दवरयत. खंयचेंय वोवंक ना, जर तर जनवर पडल्यार ताका उखलयत. तें प्रॉब्लम ना. असली जायती नाका जाली अर्थ नातली शिकोवण फारिझेवांनी केल्ल्यो. जेजूच्या काळांत असली जायती रिती रिवाज्यो आसल्यो. आनी ह्या एका उतराचेर साबतचो दीस पवित्रपणान तुवें सांबाळली जाय. हाजे वयर हांचीच फारिझेवांनी आनी शास्त्र्यांनी नवी रिती आनी रेगुलो तांणी केल्ल्यो. आनी हें पळोवन जेजू क्रिस्त सांगता, गरजेचें कितें शिकोवंक आसा तें तुमी लोकांक शिकोवंक ना. तुमच्या शिकोवण्यांत उणेपण आसा. दुसरें जावन आसा तुमी दिवचें तें मार्गदर्शन. तुमी दिवचें मार्गदर्शन सारकें ना. कसलें तें मार्गदर्शन? आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त सांगता, तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक जिवेशीं मारले आनी तुमी ताजे फोंडो तुमी बांदून आसात. अर्थ प्रवाद्या तुमच्या पुर्वजांनी कितें केल्लें तेंच तुमी आजुनूय करनासात. तुमच्या पुर्वजांनी सूख केल्ली ती सूख तुमी आजुनूय करनासात. तुमच्या पुर्वजांनी कितें केल्लें कारण त्या इमाजेक वा त्या फोंडाक तुमी आनीक फुलां बांदून आसात. आनी अशें तुमी सांगतात आमच्या पुर्वजांनी केल्लें सारकें. पूण हाजो नीज अर्थ आनीक इल्लो गुंडायेंत आसा. जेजू जेरुजलेमाक रिक्चार आसलो आनी जेरुजलेमान कसलें मरण ताका मेळटलें म्हणून ताका कळीत आसलें. आनी हांगासर शास्त्र्यांनी प्रत्येक जावन शास्त्र्यांनी जेजू क्रिस्ताक जिवेशीं मारची आलोचना केल्ली. कित्याक हो आमकां आडपाय दिता, आमचो विरोध उलयता. आनी अशेंच ह्या मनशाक सोडल्यार फाल्यां आमचो जागो भायर येतलो दुसरे आनी जेजूच्या पाटलावदार आमच्या जाग्याक हाडून घेतले. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू प्रत्येक रितीन सांगता, तुमी तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें कितें प्रवाद्याक जिवेशीं मारलें, आतां तुमी म्हाका जिवेशीं मारूंक सोदून आसात. आनी म्हज्या फाटल्यान आसतल्या म्हज्या आपोस्तलांक म्हज्या शिसांक तुमी जिवेशीं मारतल्यात. त्या देखून जें कितें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तें आतां तुमी करनासात आनी तुमी करचार आसात. त्या देखून जेजू भोव कठोर उतरान ताजो शीण ताजो राग उसारता. जेजू राग उसारचो मस्त उणें वांजेलांत चड पटी आमी पळयना, पूण ह्या वांजेलांत आमी पळयता, आज आयकल्या वांजेलांत पळयता जेजू ताजो राग उसारता. तिसऱ्यान जेजू ताजो राग उसारता, तांणी सूख जाणवाय लोकांक दितात. कसली ती सूख जाणवाय? प्रवाद्यांचो ग्रंथ, सगळे प्रवाद्यांचो ग्रंथ फारिझेव आनी शास्त्र्यांक कळीत आसलें. कित्याक ते शिकपी फारिझेव वा शास्त्री जेजू पोरनोसोल्लो वा ताजो पोरनोसोल्लोंतलें पुस्तक ते वाचताले आनी ताजो अर्थ दुसऱ्यांक ताणें सांगूंक जाय आसलो. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी पळयता वाक्य 52 हांगासर जेजू सांगता, तुमकां स्वर्गराज्याच्यो सावयो तुमकां दिल्यात, तुमी जावन भितर इगानात, दुसऱ्यांक भितर इगोवंक सोडिनात. अर्थ कितें? तुमकां निजा देवाची वळख आसा, तुमी निजा देवाक आराधन करिनात, दुसऱ्या देवाक निजा देवाक आराधन करूंक तुमी सोडिनात. तुमकां पोरन्यासोल्ल्याची प्रवाद्यांचो ग्रंथाची जाणवाय आसा, पूण ती जाणवाय तुमी उपयोगसिनात तुमच्या जिवितांत. दुसऱ्यांक तुमी शिकोवन ती जाणवाय दुसऱ्यांक दिवंक तुमी आशेनात. त्या देखून तुमी सरकाराज दांपून दवरलां. आमी पळयता जुवांचो वांजेल अध्याय 14 वड 6 हांगासर जेजू क्रिस्त सांगता, हांवूच जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणूच बापा जरशी वचोंक साध्य ना. जेजू क्रिस्त ह्या उतरां प्रमाणे सांगता, नीज जाणवाय आतां हांव तुमकां दितां. तुमी म्हजो पाटलाव केल्यार
म्हज्या फाटल्यान आयल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. जर तर म्हज्या वाटेर तुमी समकला ती सताची वाट आसतली, नितीची वाट आसतली, आनी जें कितें हांव शिकयतां तें जावन आसा सत. त्या देखून जाणवायेची सावयो आतां हांव तुमकां दितां. तुमी येवन म्हजो पाटलाव करीचय. ही जावन आसा शिकोवण जेजू क्रिस्तान ताज्या शिसांक शिकोवची. आनी ह्या निमती जेजू क्रिस्त सांगता, तुमी शास्त्र्यान तुमकां कळीत आसो न्ही, सत कितें कळीत आसो न्ही, तुमी लिपोवन दवरला. त्या देखून जेजू ताजो राग ताजो शीण तो उसारता. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, पळयतना सगळां हांव पळयतना हांगातान पळयतना सगळां तुमी वडिलां बघता. म्हाका भुरगीं कोणी दिसनात. सर तुमी वडिलां, कुटाम तुमी सांबाळटात. कुटुंबाचे जबाबदारी तुमकां आसा. भोव वर्त्या रितीन एक कुटाम बांदची ते एक घर तुमकां सांकळीत आसा आनी बऱ्या रितीन एक कुटाम बांदिचें म्हणली आशाय तुमच्या लागीं आसा. एक कुटुंबाचो वडील जावन, एक आवय जावन, बापूय जावन हांव म्हजें कुटाम कशें बांदून आसा. हांव तर शास्त्र्यां वरी हांव दाखोवन आसा गी. देवाची वळख म्हाका म्हज्या वडिलांनी म्हाका दिल्या. देवाची वळख म्हाका आसा. पवित्र पुस्तकां वाचूंक शकता. पवित्र पुस्तकाची उतरां म्हाका समजातात. ती उतरां, ती सतां हांव म्हज्या भुरग्यांक शिकयतां गी. जर तर हांव एक कुटुंबाचो वडील जावन, हांव एक बापूय जावन वा आवय जावन म्हजी ड्युटी हांव करिना तर, म्हजो भावार्थ हांव म्हज्या भुरग्यांक दिना तर, कुटुंबाचो वडील जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें कुटाम हांव बांदिना तर, जेजू क्रिस्त म्हजे वयर कठोर उतरां उलयतलो आनी म्हजे वयर शीण तो उसारतलो. तर आज आमकां मेळचें लिसांव कसलें? आमकां मेळचें लिसांव जावन पयल्यान पयलें देवाचें उतार जावन आसा सत. तें जिवीत आनी जिवनपण दिवचें तसलें. त्या देखून पयल्यान पयलें वांजेल वा पवित्र पुस्तक वाचची संवय आमी करी जाय. जावंक पुरो आमच्या घरांनी सांजेची मागणी जाल्ले उपरांत एक थोडो वेळ, एक 5 मिनिटां फुडें वांजेल वाचची वा बायबल वाचचें तें एक बरें संवय आमी प्रारंभ करया. आमच्या घरांत धाकटीं भुरगीं आसात, तांकां वाचूंक कळीत आसा तर तांकां उक्तें करून आमी दिवया. आमचे भुरगीं सांजेर आमचे तेरसो आंबोरी जाले उपरांत वाचून दी, 5 मिनिटां म्हणून वाचून दी. देवाची उतराची जाणवाय आमी तांकां दिवया. दुसऱ्यान देवाच्या उतराचेर नियाळ आमी करया. तो उतराचो अर्थ समजोवचे प्रयत्न आमी करया. जर तर आमकां देवाचे उतार समजोवंक कश्ट जाता, इगर्ज मातेचे वडील आसात, याजक आसात, तांच्या लागीं तुमी विचारा, फादर म्हाका ही उतरां समजनात. ते याजक तुमकां शिकयतले. जर तर त्या याजकाकी कळीत ना तर तो वचून बूक वाचून ताजो अर्थ कितें म्हणून समजून तुमकां परत सांगतलो. तुमचे निमती तो याजकी वाचतलो. जर तर त्या याजकाकी कळीत ना तर तुमच्या खातीर पुणी तो त्या उतराचो अर्थ समजोवचे तो प्रयत्न करतलो. त्या देखून देवाचे उतार आमी आयकोवया. उतराचेर नियाळ आमी करुया. ते उतार समजून घेवया. आनी चवथ्यान आनी निमाणें देवाच्या उतरा प्रमाणे एक बरी क्रिस्ती कुटाम आमी बांदून हाडया. देवाच्या उतराचेर फाती येवन एक भावार्थान बरयल्लें एक बरें कुटाम आमी बांदून हाडया. थोवळ खंडीत जावन आमी देवाच्या वाटेर समकतले आनी देवाचो आशिर्वाद आमच्या संगी आसतलो.